नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकार ह्या कार्यावळीक तुमकां सगळे येवकार सुजागुरकार सांगाती गौरांग प्रभू मळकर्णेकार तुमचे मुखार घेतात ह्यो साश्टीतल्यो खबऱ्यो. गौरांग, 2 आठवड्याचे पयलीं आमी ह्याच हातूंतल्यान ह्याच माध्यमांतल्यान एडवोकेट राजाराव ग्रासियस हांचे कडेन चर्चा करताले आनी तातूंत चर्चेक भितर एक हे आशिल्लो की राजकीय कशें जावपाचें आसा. आनी तातूंत भितर एक राजारावान म्हणलें की जरी 2 वर्सां उरल्यात तरी जे राजकीय घडामोडी जावपाक आसल्यो गोंयांत त्यो सुरू जाल्ल्यो आसात आनी ताणें सांगिल्लें की 1-2 आठवड्याकच ह्यो घडामोडी सामक्यो हाजे सामके उफळून वयर येतल्यो म्हणून. आनी सेम आतां सद्याक मडगांवाक दिसता. कारण चिराग नायक जो हाजे पयलीं काँग्रेस पक्षाक जॉयन जाता, काँग्रेस पक्षाक जॉयन जाता अशें जो आवाज जातालो पूण तो जॉयन जायनाशिल्लो. लोकांनी मागीर वेगवेगळे स्पेक्युलेशन स्टार्ट केली की तो खरंच जातलो काय जावच ना. तो आज जॉयन जालो काँग्रेसीक. आनी तातूंत भितर सगळ्याकाय म्हणटा जेन्ना जॉयन जालो तेन्ना त्या हॉलांत जे लोक आशिल्ले, जे स्ट्रेचराचे लोक आशिल्ले, म्हणजे वेवसायीक आशिल्ले, दोतोर आशिल्ले, साहित्यीक आशिल्ले, हे जर सगळे पळयल्यार गोंयचे पॉलिटिक्स किंवा मडगांवचे पॉलिटिक्स ते वेगळे टर्न घेता अशें दिसता काय म्हणटा तुका? एकंदरीत तूं आतां फाटल्या दिसांचे कांय घडामोडी पळयली आनी काँग्रेस पार्टीची स्टायल पळयली जाल्यार तातूंत भितर म्हणजे काँग्रेस पार्टीची तुजी हे जाल्यार ती बॉडी लँग्वेज आसा ती चेंज जाली अशी दिसता. कारण ताणें पयलीं ते नंदीप रावता घेतलो, तो मागीर त्या टायमार सोडून वचूं परत घेतलो ताणें. लास्टाक तो सोडून गेल्लो ताका तिकेट मेळून म्हणून. मागीर सलीम वळवयकारा घेतलो, तोय सोडून गेल्लो परत घेतलो. आतां हांगा चिराग नायकाची एंट्री. म्हणजे एक सावयो कुतिनो फाटल्यान आनी एक कोण भक्कम असो लिडर तांकां मडगांव मेळिल्लो आसा. आनी अशें ते एकंदरीत चित्र जर पळयलें जाल्यार फुडली टिकेटी म्हाका दिसता चिराग नायकाकच वतली अशें दिसता. आनी बरो यूथ आसा, ताचे कडेन लोकां कडेन कॉन्टॅक्ट आसा. म्हणजे स्पेशली युवा वर्गा कडेन, मडगांवच्या युवा वर्गा कडेन चिराग नायकालो कॉन्टॅक्ट आसा. वेगवेगळ्या हातूंतल्यान म्हणजे MCC आसतले, बाकीचे तो टुर्नामेंट करते आसतले क्रिकेटीचे, तो 2-4 टुर्नामेंट तो ऑर्गनायज करता. बाकी तांचे कडेन तो कॉन्टॅक्ट ताजे कडेन आसा. प्लस ताजो बिजनसांतल्या हातूंतल्यान बाकीचे फ्रेंड्स ताजे कडेन एकठांय आसात. सो एक नावाजलेलो मनीस जरी सगळे प्लस पॉयंट आसले, एक नवो आमचो चेहरो फुडें येता, हे सगळे जरी असले पण 7 वर्सां ज्या मनशान मडगांवचे न चुकता प्रत्येक निवडणूक जिखल्या ते दिगंबर कामत हाजे विरोधाक आनीक आज युरी आलेमावन म्हणला बसून म्हणलाय आपल्या हातूंत भितर की हे न्ही म्हणून ही कितें सादी टफ हे म्हणून. चिराग नायकाक जर भाशण पळयलें जाल्यार तो म्हणटा आपल्या 90% लोकांनी सांगलो हय म्हण. हे काय आसपाक शकना. 10% म्हणटा आपल्या ओपन सांगलो हांव तुका ताजे पॉयंटार येता. ताजे हे मातशें चड जालें ताजे अतिताय आनी दोनूच आवाज घुंवतात हे ताजे जे आसता ते चड जाले. दिगंबर कामत इज वेगळे स्ट्रेचराचेर आसा. बट हाजी एडवांटेज म्हणजे तो जे हाजेर आसा आनी ताणें जशी पार्टी चेंज केल्या ताजी एडवांटेज घेवन तुमी ताका हरोवपाचें प्लॅनिंग हें आतां साकून तयार जावपाक जाय. कळ्ळें तुका? अशें न्ही की चिराग सामकोच भुरगो अनवळखी. एडवांटेज डिसएडवांटेज सगळ्याक आसता. हांव म्हणना की तो दिगंबर फुडली इलेक्शन दिगंबर कमिटी हरयतलो म्हण. बट ताजे कडेन त्या हातूंतल्यान ताणें आतां स्टार्ट करून कॅम्पेनींग जावं बाकीचे वर्कींग स्टायल हे स्टार्ट करून कितें करतलो हे मडगांवकारा खातीर दाखोवपाक की तो दिगंबर कामती हरयतलोच न्ही. दिगंबर कामत कितें सामको असो सादो लिडर न्ही. तो इतली वर्सां मडगांवचेर राज्य करून आसा. बट इतले वर्सां काम करता म्हणून एंटी इन्कम्बन्सीचो फायदो ताका घेवपाक कळपाक जाय जो आज पर्यंत कोणाक घेवपाक शकल ना. आनी मेन म्हणजे दुसरी सायडीक कितें आसा तूं म्हणटा डिसएडवांटेज. दिगंबर कामतीक कोण मडगांवाक हरोवपाक शकल ना. म्हणजे इम्पॉसिबल पॉसिबल करपाची हें आसपाक कितें एंटी इन्कम्बन्सीची एक हें घेवन. कळ्ळें तुका? आनीक आज हें पळोवपाचें म्हणटा तें सगळे म्हणजे काँग्रेसीचे लिडर उपस्थित आशिल्ले आशिल्ले. आमचो दक्षिण गोंयचो अध्यक्ष काँग्रेसीचो सावियो डिसिल्वा होय दिसूंक ना. आनीक मडगांवचो कन्वेनर म्हण जाता सावियो कुतिनो होय दिसूंक ना. सो हे कितें परत काँग्रेस आपल्या ट्रॅकाचेर काय म्हण की हाका दिल्यार हो ना, हाका दिल्यार तो ना, हे अशें कितें ना. आतां काँग्रेसीक नॉर्मली पळयलें जाल्यार 3 ग्रूप आसा अशें म्हण लोक उलयतात. आमी म्हणना 3 ग्रूप आसा आनी ते पळयलें जाल्यार वागणे तांचे 3 ग्रुपाचे भशेन आसा.
पूण आयज एक बरी गजाल जाली की हे जे 3 ग्रूप आशिल्ले ते तिनूय ग्रुपाचे एक वांगडी थंय उपस्थित आशिल्लो. फॉर एक्झाम्पल गिरीश आशिल्लो आनी गिरीश जर उलयला तर सगळे लिडराचे पोटतिडकीन गिरीश चड पोटतिडकीन सामको आज एग्रेसीव आशिल्लो आनी ताणें कोणाकूच सोडना. सगळ्यांक बरें भाशण जर थंय कोणाला जालें आयच्या दिसाक म्हणजे जे ते स्टेजीचेर सगळे एक्सपेक्ट करताले तें गिरीश चोडणकरालेंच जालें. मागीर ताणें दिगंबर कामतीक सोडना, गव्हर्मेंटाकय सोडना, कोणाकूच सोडना आनी अशें ताणें एटॅकींग भाशण केलें. हें थंय जाय आशिल्लें तें कोणूच बाकीच्यांनी केलें नाशिल्लें. सो होय आशिल्लो युरी आलेमो आनी अमित पाटकर तांचो तोय ग्रूप आशिल्लो. बाकीचो मागीर कॅप्टन विर्यात तो आपलो तोय थंय पावलो. सो मेन बेजिकली जे काँग्रेसीचे हायकमांड लिडर आशिल्ले ते थंय उपस्थित आशिल्ले. ही एक बरो सिग्नल वता लोकांक. सो आज आमच्या अमित पाटकरान जेन्ना भाशण केल्लें तेन्ना ताजो भितरलो एक हें आशिल्लो की आमचो CM म्हणटा की भिवपाची गरज ना. आज चिराग नायक काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला. आतां मडगांवाक काँग्रेस आमच्या BJPक भिवपाची गरज आसा. हे आज सिद्ध जाता अशें तरेन सांगिल्लें ताणें. दुसरें म्हणटा तो म्हणटालो की 2 जाण मनशाक न्हीद पडचे ना, एक CMाक, दुसरे आमचे दिगंबर कामतीक. हे आतां कितलेंय जाल्यार म्हणटा प्रचाराचे ते काँग्रेसीचे सभा म्हणटकीर खबर म्हणल्यार ते आमचे प्रवेश तो टिका म्हणटी जातलीच ना अशें न्ही. पूण एक अशें दिसता की दिगंबर कामतीचेर एंटी इन्कम्बन्सी सुरू जावपाक लागल्या काय म्हण. कारण विचारपाचें कारण म्हणजे आमचे लोकसभा वेंचणुकेच्या वेळार अशें दिसतालें की दिगंबर कामत BJPक येतकीर मडगांवां BJPक जी 4-5 हजाराची जी लीड मेळटाली ती 10,000 पावतली अशे तरेन एक वातावरण आशिल्लें. ती आमी सदां म्हणटाले पावपाक जाय आशिल्ली. न्ही हांवें जाल्यार म्हणिल्लें ती 15,000 पावपाय. कारण BJPची मतां हांगा 9,000 सुमार मतां आसा. MP इलेक्शनाक असेंब्लीक मागीर ती मातशी कमी चड जातात. सो दिगंबर कामतीली एडिशनल मतां पडपाक जाय आशिल्ली ती पडली ना. सो बेजिकली जो मायनॉरिटी फॅक्टर आसा तो मायनॉरिटी फॅक्टर म्हाका दिसता हे MP इलेक्शनाक पयस गेलो. अशें म्हणून दिगंबर कामतीक भिवपाची व्हडली अशी गरज नाशिल्ली. कारण कशें आसा 2005 जेन्ना ताणें सोडिल्ली BJP आनी तो हातूंत येयलो तेन्ना तो व्हडल्या फरकान जिखलो नाशिल्लो, 1,500 मतांनी जिखिल्लो. सो आतां तो ताणें आपल्याक स्वताक 2005 वन दवरपाक शकता. पूण आतां पोजिशन जशें आतां तो BJPक पडता येयला. सो मायनॉरिटी वोट्स जी आसा ती चडशी काँग्रेसी कडेन वता. ना पूण जेन्ना काँग्रेसीचे जिखिल्लो बाबू आजगांवकाराच्या विरुद्ध ताची लीड जवळपास 10,000 सुमार आशिल्ली गेल्ली इलेक्शनाक. तेन्ना ते फॅक्टर वेगवेगळे आशिल्ले. तेन्ना फॅक्टर 10,000 वेल्यान 1,500 पावली लोकसभा. हांव तुका लोकसभेक म्हणटा. लोकसभेक जाता चडशें मडगांवाक काँग्रेस 1,000 मतांनी लीड आसता. समज दिगंबर कामतीन काम केल्लें ना जाल्यार BJP चडशी लीड उरताली. सो एक 1,000 जे एक्सपेक्टेशन आशिल्लें जेन्ना दिगंबर कामत येतकीर ही आमकां मडगांवाक पडटली ती तांकां पडना. आज ताजो उल्लेख तांणी अमित पाटकरान आपल्या भाशणांत केलो की आमकां MP इलेक्शनाक खूब टेन्शन आशिल्लें की मडगांवाक वोट पडटले काय ना, आमचे कडेन तितले कार्य करपाक नाशिल्ले. पूण आमकां लोकांनी सपोर्ट केलो. कळ्ळें तुका. आतां मायनॉरिटी वोट्स ही काँग्रेसी कडेन आसा तांकां थोडेशें वर्क करपाक पडटलें हांगा मातशें की बाकीची जी हातूंतली म्हणजे बहुजन समाजाची मतां आसात ही कशी आपले कडेन हाडपाची हे मेन हे चॅलेंज तांचे मुखार आसा. आजचे आनीक तूं म्हणटा गिरीश चोडणकरान आज तांकां असो घणागती टिका केली की दिगंबर कामत जेन्ना ताका 2000 आमचे 17 भितर 22 हाजे फाटली इलेक्शनां 22 जेन्ना जिखून आयलो तेन्ना सरकार BJPन केलें. सो आपल्याक जर लिडर ऑफ ऑपोजिशन केलें ना जाल्यार आपूण BJP सोडटलो, आमचे काँग्रेस सोडटलो आनी BJPक वतलो अशें ताणें ब्लॅकमेलिंग करपाक स्टार्ट केल्ले असो पसून आरोप आज हाणें केलो. आतां ते चान्स घेतलेच न्ही अशे आरोप करपाचे चान्स घेतले. हे जेन्ना ते सोडून वचपाचे अशेंच एक दीस म्हाका दिसता ते दीस एकादश आशिल्ली आनी जे एल्टनाले ऑफिसाक हे चक्र स्टार्ट जालें म्हणजे ते तांचो ते तेन्नाचो पार्टी प्रेजिडेंट पार्टी इन्चार्ज तो थंय आयलो. मागीर सगळे बाकीचे हे सगळे थंय वताले आनी थंयच्यान ते आमदार येताले तांकां मेळटाले ना जाताले. त्या भायर दिगंबरा घरा कडेन ते मेळपाक गेले मायकल लोबोगी तेन्ना सुद्दां ते कितें म्हणटाले ना सब हमारे साथ है, हम काँग्रेस स्ट्रॉंग है. पूण परती 8 दिसांनी मागीर ती सोडून ते गेले. तेन्ना कोणेच काय म्हणना. आतां मागीर ते म्हणटात वो ब्लॅकमेल करतालो हे करतालो. आतां ते एडवांटेज हो तुजो मुद्दो म्हणजे लक्षात घेवपाक जेन्ना हून आशिल्ले सामकें करताले तेन्ना गिरीशान हो आरोप केलो ना की
तो ब्लॅकमेल करतलो हे करतलो तेन्ना खरें सामको अशें हे आशिल्लें खतखताले तेन्ना आरोप केला आतां आरोप केला आरोप करता आनी आमी दिगंबरा विचारताले केन्ना न्ही दिगंबर कामती बाबा तूं वतलो खंय दिल्ली गेलो ना रे हांव ते बिजनस मिटिंगेक आनी परत परत तोच चाळ वतालो ताणें केन्ना म्हणना की आपूण वतलो 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 म्हण तो बी नाना करते प्यार तुमी कर बेटे अशें तो BJP गेलो लास्टाक ही आतां दुसऱ्या आनीक म्हत्वाची गजाल म्हणजे जी आमी ह्याच माध्यमांतल्यान साश्टीकाराच्याच माध्यमांतल्यान 3-4दा तरी चर्चा काडल्या ती म्हणजे मडगांवांतले जे आमचे पावरावजा कडले गाडे तातूंत भितर ताचे फाटल्यान त्या गाडयाचेर जो आमचो वीज खात्याचो एक्झिक्युटीव इंजिनियर आशिल्लो काशनाथ शेट्ये ताणें नोटीस कलेक्टराक कंप्लेन केली ताचे फाटल्यान कलेक्टरान ते मोडपाचो आदेश हाका दिलो आमच्या मडगांवच्या म्युनिसिपालिटीच्या चीफ ऑफिसराक दिलो 1 म्हयन्याचो टायम ताजे फाटल्यान परत जे आमचे काशनाथ शेट्ये कडेन मागीर इलेक्ट्रिसिटी डिव्हिजन 18 परती काडली हय आनी ताजे फाटल्यान आमचो काशनाथ शेट्येक हाजे कडेन जो चार्ज आशिल्लो तो मडगांवचो एडिशनल चार्ज आशिल्लो तो काडून घेतलो ताजे फाटल्यान आनी एक नोट हे जालो व्हायरल जालो तातूंत भितर दिगंबर कामत हाणें सांगला म्हणून ताका काडलो हे जालो आनी आतां परत DMAन मडगांव म्युनिसिपालिटीच्या हाका चीफ ऑफिसराक त्या गाडे 3 दिसां भितर काडचे बरोबर असो हे दिला सो कितें दिसता सगळें जर हे राजकारण हाजे फाटल्यान राजकारण काय कितें राजकारण न्ही पयलीं क्लियर आसा की हायकोर्टाच्या ऑर्डरी प्रमाणे ताणें सांगलां की काडचें म्हणजे इलेक्ट्रिसिटीक तांचे प्रिमायसिसा भायर आसात आनी तांकां यो वच करपाक त्रास जाता दुसरें म्हणजे ते गाडी आसात ते फुटपाथीचे आसा सो हायकोर्टाची ऑर्डर आशिल्ली म्हाका दिसता 98 काय कितें ती ऑर्डर काडिल्ली ते प्रमाणे तुवें फुटपाथीर ब्लॉकेज करपाक जायना आनी हे काडपाक तांकां डायरेक्ट केल्ली आतां मडगांव म्युनिसिपालिटी कित्याक ते गाडी दवरताले आनी कित्याक लागून ताका प्रोटेक्शन दिता म्हण खबर ना ताजे नंतर ताजे म्हणटा काशनाथ शेट्येची हो जो एडिशनल चार्ज आशिल्लो तो काडपाक लायलो तो ताजे ओरिजिनल चार्जाचेर गेलो म्हणजे जो ताजे कडेन आसा लँड एक्विजिशन आनी नोडल ऑफिसर म्हण ताजे थ्रू तांणी नोटीस काडली तातूंत पार्टी ताणें DMA केली सो DMAन ती आतां नोटिसीची रिप्लाय मडगांव म्युनिसिपालिटीक केल्या ताणें 6 दिसांचो टायम दिल्लो दिसता DMAन 3 दिसां भितर ते काडचें म्हण दिलां आतां पळोवया हाजेर चीफ ऑफिसर कितें एक्शन घेता तो नाजाल्यार म्हाका दिसता चीफ ऑफिसराक ताका तें हें करपाक पडटलें हायकोर्टाक ताजी ऑर्डरीची हें केलें आसतलें ताणें ताजो अपमान केलो आसतलो आनी ताका एखाद्या सस्पेन्शनाक जावं ताका हें जावपाक सो एकंदर पयल्यार मडगांव फकत राजकीय पातळीचेरच चर्चेक आसा न्ही जाल्यार आतां म्हाका दिसता जे आमचे प्रशासकीय पातळीचेर चर्चेक आयला आनीक ताजे फाटल्यान सद्याक पावस पडटा ताका लागून एखादी तो हो मातसो थंडी पडपाक शकता पूण म्हाका दिसता की हे दोनूय प्रश्न हे रिजन पावस पडटा म्हणून हे रिजन दिवपाक मेळपाना ओके तरी पूण तो मागपाक शकता एक्शन जितली आसा ती मातशी स्लो जावपाक शकता पूण एक हे की हे 2-3 दिसांचे पावस वतकीर मरण परांचेर अशें म्हणटा तशें अशें म्हाका दिसता परत जातलें अशें दिसता सो आतां पळोवचें पडटलें उबळशेकीन हे दोनूय आमी आज जे चर्चेक विशय हाडल्यात ताजे फुडें कितें जातलें तें सो ह्या ताजेर आमी ही चर्चा थांबोवया आनी आमचे जे सगळे पळोवपी आहात तांकां देव बरें करूं म्हणया पळयत रावात गोमंतक TV